विश्वास मोगूसारखा तुझे कुटुंब एकठांय जागो आवाज विश्वास मोगूसारखा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, सोम्याच्या जल्माचे दोबाजीक पोरबे उपरांतलो हो आयतार पवित्र सभा जेजून जल्म घेतल्या पवित्र कुटुंबाक भेटयता. देव कसो जेजूची फामील पवित्रित्वी जाल्यार मनीस कसो ताणें जल्म घेतलो ते फामिलीन ताची आवय बापूय जाली आंकवार मारिया आनी सान जुजे. ह्या वर्साचो गौळीक विशय तुमी म्हजे गोवाय. एके फामिलींत माय पाय आपल्या भुरग्यांक जेजूचे कशें गोवाय जावंक जाता ते आयच्या समारंभाक आमी विचून काडला तो विशय सांगता. रिती प्रमाणे आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो. मनीस समाजान जल्म घेता आनी समाजान वाडटा देखून समाजान आसा ते रिती कायदे पाळूंक गरजेचे म्हूण जेजूची माय पाय आमकां शिकयता. ह्यो रिती कश्यो पाळूंक जाय ते देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या मनाचेर उजवाड जावं आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांतल्यान समाजांत आमी जेजूचे गोवाय जावं बोल घेवया. भयणी भावांनो, जे भाशेन आमी आयकलां आज आमी परब करता होली फॅमिली पवित्र गोराब्याची परब जेजूस मारिया आनी जुजे. आनी ही परब करतना आमचेय फॅमिलीची याद करुया. आमी सगळीं एका कुटुंबांत जल्मता, कुटुंबांत जिरता वाडटा आनी कुटुंबांतूच मरता. कुटुंब कितलें पवित्र, कितलें म्हत्वाचें. इज द फर्स्ट सेल ऑफ द सोसायटी. समाजाचें पयलें मूळ तें कुटुंब. आमच्या कुटुंबांक आमच्या मनांत हाडूं ह्या वेळार. आमच्या आवय बापाय पासत मागुया, आमच्या भाव भयणां पासत मागुया आनी आमच्या सगळ्या तालगांवच्या आनी सगळ्या गोंयच्या कुटुंबांक आमच्या मनांत हाडुया. कुटुंबाची वण्टी अखंड गोठ आसल्यार कोणाच्यानूय ताचेर झूज मांडूंक जायना. देखून आमचे गोराबे पवित्र गोराब्या सारके जाल्यार पुरो म्हूण आनी पवित्र गोराब्यांत आसलेलीं मुल्यां तत्वां आमच्याय गोराब्यांनी अदीक आनी अदीक वाडोवन वचूंक हे मिसांत कोतकोत्यान वांटो घेवन मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यून सदांच कुवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Please,
sorgimoj Madeva. Gesù Cristo, eglosu Bogi. Moj Madeva, tu sorgimoj Madeva. Eglosu Isko, eglosu Bog, Esmo. Moj Madeva, tu sorgimoj Madeva. Amen, amen, amen. प्रार्थूया. आज आपलो वाढदीस समोरंतल्यापासून मागुया. आज आपलो लग्नाचो वर्षीक दीस पालटेल्यांक मनांत हाडुया. एक आमचो भाव पिटर वास संपून गेला कारण जाले वाठारांतलो, ताजेय पासत मागुया. पिडींत आसलेल्यांक आमच्या मनांत हाडुया. देवा आमचे स्वर्गीचे बापा, आयच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचें जिवीत आमचे दोळे मुखार दवरून आवय बापाय भुरग्यां मदें मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबाचें जिवीत कितलें मोलादीक तें तूं आमकां शिकयताय. तर आमच्या कुटुंबांनी सगळ्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजीं भुरगीं कशीं वाडोवंक आवय बापायक उजवाड आनी बोळ दी. आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावंक आनी ताका मानान लेखूंक मोन दी. हें आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. Amen. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. एका दर्शनान सर्वेस्पराचें उतर आब्रामांक कळीत जालें. आब्रामा, भिवू नाकात, हांव तुजो धाल, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. आब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाळ कांय ना. दामास्काचो पूत एलिजार म्हजो दायजी जातलो. उपरांत आब्रामान म्हळें, पळय, तुवें म्हाका कांयच दिवंक नाय. म्हज्या घरांतलो एक सेवूक म्हजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान म्हणलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रोगता मासाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान आब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर स्वर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार ती सगळीं नोखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच पोरी तुजी संसद जातली. आब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. आपल्या उतरा प्रमाणें सर्वेस्परान साराक बोलेपण दाखयलें आनी तिका बासायलेलें तें ताणें केलें. म्हणटच सारा गोरबेस जाली आनी देवान बासायलोल्या वेळार तिचें तांव आब्रामाक ताचे उतार पिरायेर एक भुरगो जालो. आपणाक जल्मल्या पुताक सारान जल्म दिल्ल्या पुताक आब्रामान इजाक म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पोरजां मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्याचेर ताची स्तुती करात. ताचे
ओचोऱ्याची सगळे कुडीन किर्ती गायात. जबाब: सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदता तीं काळजां संतोश बरी जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या पदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब: सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ले ओचोऱ्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्यान निवाड्याचो उगडास दवरात. ताच्या चाकरा आब्रामाचे पुता दुवनो ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पूर आमचो देव. जबाब: सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कोराराचो उगडास आसा. हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. ताणें आब्राहामा कडेन कोबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब: सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कोराराचो उगडास आसा. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, भावार्थाक लागून आब्राम दायज कशें आपणाक मेलचो आसलो त्या गांवांत वचूंक देवाच्या उतराक कालतो जालो आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. भावार्थाक लागून उतार पिरायेर पावलोली आब्रामाची बायल सारा आवय जावंक पावली. कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मोरणाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा तावन मोळबा वेल्या नोखेत्रां पोरी आनी मेजूंक जायनासलोल्या वेले वेल्या रेवेचे कोण्या पोरी सोंसोत उत्पन्न जाली. भावार्थाक लागून आब्रामान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक वोपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोंसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकाच पुताक वोपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव जिवोन करूंक शकता म्हूण आब्रामाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार सगळीं उबी रावन आमी उद्गाराचे गायन गावया. B10 5:27 पयलो श्लोक. B10 पेज 27. Sorvespor azul, sorvespor azul, sorvespor azul, sorvespor azul, azul, azul. Gloria ta somia, Truciza kraj nota, Truciza na utra. Sorvespor azul, sorvespor azul, sorvespor azul, sorvespor azul, sorvespor azul, azul, azul. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेचे शुद्धीकोचे दीस बोल्ले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसलेमाक व्हेलो.
देवाची सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसा तितलेंय केले उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजरेत नोगरांत परत गेली. भुरगो जाणवाईन बरोवन गोठाईन वाडत वेतालो. देवाची मुजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वगाणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, जेन्ना मार्चाच्या म्हयन्यान अकस्मात लॉकडावन जालें कोरोना व्हायरसाक लागून, जायतीं आमची भाव भयणां जी हांगा मायग्रंट्स अशीं आशिल्लीं तांणी धांव मारलो. कोही वेतेलीं तांणी चिंतूंक ना. तांच्या मनांत एकूच हुस्को आसलो, आमी घरांत पावल्यार पुरो, आमचे घरा पावल्यार पुरो. होम इज वे हार्ट इज. हांगा ती कामदार कशीं हांगाच न्हय, मुंबय आनी दुसऱ्या मुखेल शारांनी ती कामाक आसलीं. पूण सगळें लॉकडावन जालें जेन्ना कशे भाशेन घरा पावल्यार पुरो हो तांचो हुस्को आसलो. आनी देखूनच कसलीच परवा करिनासतना ती गेली आनी तांतलीं जायतीं जाणां मेलीं बाबडी. तोकून थोडे रेल्वे ट्रॅक्सांचेर आशिल्ले रेल्वे गाडी वचून गुड्स ट्रेन वचून तांकां मारून उडयले. पूण तांचो एकूच आवंडो आसलो, घरा पावूंक. ते मागीर गोंय आसले, ते मागीर मुंबय आसले, ते मागीर तरेतरेच्या भारताच्या राज्यांनी आसले. बट दे ओन्ली वॉन्टेड टू गो होम. घरा वचूंक जाय आसलें. आमची भाव भयणां गोंयचीं आतां जायतीं जाणां इंग्लंडाक आसात, घालपाक आसलीं आदीं जायतीं जाणां. तांचो एकूच हावेस आसता, दे नो दॅट इट इज नॉट देयर होम, दे वॉन्ट टू कम बॅक. घरा वचूंक जाय. भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा पवित्र घोराब्याची परब करता, फिस्ट ऑफ होली फॅमिली. पयली सुवातेर आमी आमचें मन देवाक आर्गांनी उबारुया. आमकां कितलें बाग आमी एका कुटुंबांत जल्मल्या वाडल्या. अजून पर्यंत आमचे एक एकल्याचे कुटुंब आसात. वी ऑल बिलॉंग टू ए फॅमिली. कितें व्हडलें बाग. आनी देवाचें निर्मण आमकां एक एकल्याक. अनाथाच्या घरांनी गेल्यार, अनाथ भुरग्यांच्या घरांनी गेल्यार आमकां एक सिद्ध जाता, आनी तें म्हळ्यार दे बिलॉंग टू नो वन. आमी कोणूच न्हय, आमी कोणाचीच न्हय अशें तांच्या मनांत आसता. भोव करून आमी तांकां ऑर्फन्स म्हणटा. पूण देवान आमकां बाबा भयणीनो कुटुंब दिल्यात. आनी ताका लागून आज आमी देवाक दिनवासुया. आमच्या आवय बापाय पासत, आमच्या भाव भयणां पासत कितली खुशालकाय आमी आमच्या घरांत पावता तेन्ना. कितली उमेद. आनी हें चाकूंक बगूंक भाव भयणीनो आमी घरा भायर आसूंक जाय. घरांत पावले म्हणटच जीव सू जाता. बिकॉज होम इज वे हार्ट इज. आनी देखून आज धाकटुलो नियाळ करता आसतना भाव भयणीनो तिनूच तुमच्या दोळ्या मुखार हाडटा हांव. तिनूच पॉयंट्स. पयले, कुटुंब म्हळ्यार एक शाळा. कुटुंब म्हळ्यार एक इस्कॉल. फॅमिली इज अ स्कूल. And family of Nazareth, holy family of Nazareth was a school for Jesus. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू नाजरेताक गेलो आनी थंय वाडलो. इट वॉज अ स्कूल ऑफ द गॉस्पल, द होम ऑफ नॅझरेथ. आनी भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक जी कोण कुटुंबांत आसात आनी वाडटात, कुटुंब एक शाळा, एक इस्कॉल. ज्या इस्कॉलांत आमी जायतें कितें शिकता जें आमकां हेरा इस्कॉलांनी मेळना.
कॉलेजींनी मेळना, कुटुंबांत मेळटा. कितें मेळटा कुटुंबांत आमकां? एकामेकाचो मोग, एकामेकाचो हुस्को, एकामेका सोबें कुटुंबीक जिवीत कशें जिवंक जाय. In the school of the home, we learn what's the meaning of silence. ओगेपण कितलें बरें शिकता आमी आमच्या घरांत. केन्ना उलोवंक जाय, केन्ना उलोवंक नाका तेंवूय शिकता आमी. कुटुंबांत शिकता आमी द व्हॅल्यू ऑफ वर्क, वावराचें म्हत्व खंय शिकता हांव? कुटुंबांत शिकता हांव. आमी आमच्या मामीक डॅडीक पळयता हांव काम करतात ती. वी ऑल्सो लर्न द व्हॅल्यू ऑफ वर्क. कुटुंबांत शिकता हांव. कुटुंबांत तरेतरेची मुल्यां आनी तत्वां आमी शिकता हांव. व्हडलें इस्कॉल आमचो घोराबो. आनी हांव फॉर वन खुशालकाय भोगता. म्हाका मामीन इस्कॉलाकूच धाडूंक ना माय. I never went to KG, first KG, 2, first, second, third, fourth, ना. सांगल्यार मागूंक घेवंक अवघड जाता. ना. जेन्ना लिबरेशन जालें 1962, आमी मडगांव गेले. म्हाका सोमतोच 5th बसयलो. Even without knowing ABC, I was going to Portuguese school. Inicial म्हूण सुरू केल्लें तेन्नाच मागीर म्हाका इस्कॉलाक धाडूंक केल्लो. 1961 5th बसयलो म्हाका. Because my mother was too protective and I felt home is the school. Home is the best school. पावमळिनो आज आमकां हुस्को जाता. आमी खूंय इस्कॉलाक धाडया भुरग्याक, ताका 3 वर्सांचो जातो चल घरांतलो भायर सर. ताका काडटा आनी इस्कॉलान घालता, ताका काडटा आमी ट्युशनाक घालता. तो जाता तितलो घरा भायर आसा. माय चड करून हुशाल जावं सायबा बोवाड उणें जालो ना बाबा. ही व्हडलीच चूक आमची आवय बापूय करतात. ताका बुक्स दिले, येयलो तो जेवलो, धाडलो इस्कॉलाक, धाडलो ट्युशनाक. नाका तूं घरांत. तो मागीर 6 वरांचेर 6:30 वरांचेर येता. तोकलेलो आसता. न्हिदले जेयले भुरगे. नो. Home is the school and is the best school. There is no other school in the world as a home. पण आमच्या दुर्दैवान आज आमचे शिक्षणीक मळार एड्युकेशन पॉलिसी, वॉटेवर पॉलिसी दे आर ऑल रॉंग. घर, कुटुंब, पयली शाळा. जे शाळेन जेजू शिकलो, देवाचो पूत शिकलो, आपल्या आवय बापाय सांगता मागणी करूंक, शिकलो आवय बापाय सांगता वावर करूंक, शिकलो सगळें. द स्कूल ऑफ द गॉस्पल स्टार्टेड इन द होम ऑफ नॅझरेथ. इफ वी कॅन रियलायज आमची घरां शाळा गाय. Are our homes today a school where our children learn to respect one another, to love one another, to have concern for one another? Or are we making our children independent? Baba तूं हे कुडांत राव, बाय तूं हे कुडांत राव, तुका सगळें तुज्या कुडांत आसा, तुका तुमी एकामेकाची वस्तू पर्यंत हात लायनाकात. एवरीथींग मागीर तूं रुमांतूच राव, तूं मेलो जाल्यार गोमतलें वास येतलो. आज मामीन उलो मारूंक जाय, बाबा जेवणाक यो, बाय जेवणाक यो. दे आर सेल्फ सफिशियंट. भितर आहात ती 4 उंटी मध्ये. इज दीस द स्कूल? आर वी टीचिंग देम टू शेअर विथ वन अनदर वॉट दे हॅव? बाबळीनो आमच्या दुर्दैवान आज घरांत 1-2 भुरगीं पुरो अशें दवरलेले आमी. भोव करून कॅथलीक फॅमिलीज 1-2 चिल्ड्रन आयना देखूनच आमच्या घरांनी शाळा जायना ती.
आमी घर बांदता आसतना पुरान सेपरेट रूम्स बांदता, एक तुका एक तुका. Don't touch my things. Who went into my room? आयची भुरगीं, is this a school or is it a boarding? Is it a school or is it a guest house? आज घरावयता आसतना विचारया, कोहे भाशेन आमचे घोराबे आज आसात. Home is a temple. घोराबो एक मंदिर. ह्या मंदिरांत बाबा म्हणल्यार कोण जियेता? देव जियेता. ह्या मंदिरांत कोण जियेता? आवय बापूय भुरगीं जियेतात. ह्या मंदिरांत एकामेका सोबें आजीरपण भोगतात. वी मस्ट फील गॉड्स प्रेजन्स इन आवर फॅमिलीज. देव मंदिरां बंद आसलीं बरें दिसलें आमकां, चड तें बोल्लें पूण देव मंदिरां बंद आसलीं आमकां याद करूंक एवरी फॅमिली, एवरी होम इज अ टेम्पल ऑफ गॉड. एवरी होम इज अ टेम्पल. ह्या टेम्पलांत देवाक आमी अणभवता, देवाक आमी आजीर करता, भोव करून आमच्या मागणेच्या जिवितांतल्यान. When we pray together, when we recite the rosary, when we read the word of God, we make God present. Where we grow up in our spiritual life. Happened in the house of Nazareth. आमच्या घरांत आमचें घर मंदिर जावंक जाय. आमी कितें नेटयता आमचीं घरां विथ लेटस्ट गॅजेट्स, देव खंय आहा रे? देव ना. हलो तर हुंया फादर, हलो तर बेडरूमांत आहा, धाकटुलो. घराचेर आशिर्वाद मागूंक पास्कांच्या काळार सोदूंक पडटा, खंय आहा काय देव तेंगेलो? Is our home a temple where we enter with joy? We feel the presence of God. आमच्या घरांत चेराचो वासूच पुरो न्हय, आमच्या घरांत देवाचो वास आमकां मेळूंक जाय. आय फील हॅप्पी वेन आय एंटर माय हावस. अशें दिसूंक जाय देव आसा म्हज्या घरांत, देव आसा म्हज्या घरांत. हें बाबू म्हणली न्हू, आमच्या पुर्विल्यांचें मन आसलें, देखून आमच्या घरांत सदां उक्ती आसताली, कोण चोरूंक येनासलो. देव राखतालो आमचीं घरां. आज आमी ग्रिल्स घालता, CCTV घालता, आनी कितें घालता, चोर येतात. आतां CCTV चोर जाणा ते पयले मोडटात. 3 इगोर्जो चोरल्यो फाटल्या दिसांनी, कोणूच मेळनात आजून. सगळ्यांचे 3 इगोर्जांनी CCTV आसले. Are we feeling the presence of God when we enter our home? My home is a temple. My home is a domestic church. मुळावी धाकटुली पवित्र सभा, म्हजो कुटुंब, म्हजें घर is a home, small temple. देखून हलो तर आहा तिका तो altar. आज घरावेत आसतना विचारुया, is my home a temple? आनी तिसरे सुवातेर बाबा म्हणिल्लो, my home is my greatest treasure. म्हजो कुटुंब एक थेवो. सोपोवंक एक काणी सांगता. थेवो म्हजो घराबो. आसलो खंय एक मनीस, ताचें नांव जॉर्ज. जॉर्ज काजार जावंक नासलो, तारवार आसतालो. जायतीं वर्सां खंय तारवार तो काम करतालो. सेगीत रिटायर जालो, जाणटो जालो. आनी ताचो एक नेव्यू, ताच्या भावाचो चेडो बिल,
ताणें खंय ताका अंकलाक सांगलें, अंकल यू डोंट हॅव एनी प्लेस, कम टू अस, आमगेर ये. आनी जॉर्ज खुशालकायेन बील ताच्या घरांत गेलो. बिलाक बायल आसली आनी 5 भुरगीं आसलीं. अंकल जॉर्ज हाचे लागीं पयशे आसले, दुडू आसले, पूण अंकल जॉर्ज जायते फावटी ह्या भुरग्यांक, बिलाक, ताच्या घरकान्नीक जायती खबरो सांगतालो तारवाचेर, कितले कितले गांव भोंवला हांव, कितें कितें आसा. एका दिसा खंय सांजेच्या आदेसा बिलाक बसून सांगलें खंय ताणें, बील, देर इज अ big treasure that you have to find when I die. I've given a map of how you go and get that treasure. एक थेवो आसा, तो थेवो तुवें हांव मोत्तूच आपणावंक जाय. हांवें सगळें बरयलां. जॉर्ज मोत्तूच खंय बील सोदूंक लागलो. अंकलान सांगिल्लें, एनवेलोपांत घालून दवरला हांवें, तो ट्रेजर तुका मेवतलो. एक एनवेलोप मेळ्ळें खंय, टू बील म्हूण बरयल्लें. बील खुशाल जालो, कोंकळेवंक लागलो उगडूंक एनवेलोप. एनवेलोप उगडलें, एनवेलोपाचेर खंय मॅप आसलें, आनी त्या मॅपाचेर खंय ट्रेजर आसलो. तो ट्रेजर जावन आसलो बिलाचें घर. तो ट्रेजर जावन आसलो बिलाचें घर. बील, दीस इज युअर ट्रेजर. अंकलान बरयलें, तुजो कुटुंब, तुजो थेवो. भयणी भावांनो, आज आमी आमच्या कुटुंबान जायते थेवे साणूस खाता ते एकठांय करता. इज माय होम अ ट्रेजर. म्हजो कुटुंब, म्हजो घोराबो एक थेवो कसो हांव चिंतां. तुजो थेवो आसा, थंय तुजें काळीजूय आसतलें. म्हजें काळीज हो म्हजो कुटुंब थेवो कसो मानून घेता. वो हांव दुसरे वस्तूंनी इतलो रेवडलेलो आसा की म्हजो वेळ, म्हजो हुस्को, म्हजें मन म्हज्या कुटुंबाक ना. बाबा म्हणिनो, नाजारेचो घोराबो दुबळो, but that was their treasure, and the biggest treasure that they had was Jesus. And जेजू सांडटा तेन्ना जुजे आनी मारिया उस्क्या कोंतींनी भरून जेजूक सोदूंक भोंवलीं. कित्याक? He was their treasure. The family was their treasure. They couldn't go back to Nazareth without Jesus. They came back to Jerusalem searching for the treasure. उस्क्या कोंतींनी भरून आमी तुका सोदूंक भोंवल्या. सायबीण माय विचारता जेजूला, तूं खंय आसलो? We couldn't go back to Nazareth because that was their heart. बाबा म्हणिनो, आज आमी आमच्या घरा वचुया. ही चिनूय चिंतना मनान धरुया. इज माय होम अ स्कूल? इज माय होम अ टेम्पल? इज माय होम अ ट्रेजर? उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोदपदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसराक, आनी जेजू क्रिस्ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या उर्बी गोरबी सांबाळलो, आंकवार मेळीत हांव जल्मलो, पोंसले काल ताणें खूश सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोदपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकसार, पातकेचें बक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. भयणी भावंडो, आमची थोडी मागणी बापाक उबारतना आमचें कुटुंब एक मंदीर, आमचें कुटुंब एक शाळा, आमचें कुटुंब एक थेवो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
आमचे पवित्र सभे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती कुटुंबांचे प्रश्न समजूंक तांकां सगळो आदार फावो करूंक देवा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी मनशा पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाच्या आनी दर एके फामिलीच्या बरेपणा खातीर ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. गरिबां आनी गरजेक सांपडलोल्या पासत गरिबांक आनी गरजेक सांपडलोल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी अडचण्यांक लागून आनी अदीक करून कोविड-19 पेसपिडेक लागून आकांताक सांपडलोल्या गोराब्यांक गरज तो आदार मेळूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमा सोमेस्ता पासत आमच्या गोराब्यांत समाजांत धर्मांत आसात त्या रिती प्रमाणे चलूंक आनी आमचें बरेपण करूंक तशेंच दुसऱ्यांच्या बरेपणाचे चिंतूंक आमकां आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. सर्गीच्या बापा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्या. आज जेन्ना आमी कुटुंबांचो दीस पाळटाव पवित्र कुटुंबाची परब करता आमच्या आवय बापाय पासत आमी मागता. आमच्या मरून गेल्ल्या आवय बापायक तूं सासणाचें सूख फावो कर. जिवी आसलेल्यांक बरी भलायकी फावो कर. सगळे आमचे ताळगांवचे आनी सगळे गोरब्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमचो प्रत्येक गोरबो एक शाळा एक मंदीर एक देवो जावंक शिकोर. जंय आमी एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यांनी जियेता. सांगाताक वायटाचेर जुयत व्हरता आनी बऱ्याक वेग मारता. हें मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. बेठवून आमी गायन गावया उतर म्हज्या देवाचे. सी 42 पान 46 सी 42 पेज 46. Jebaci, Maka
भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सोडपदवेदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनेके पवित्र सभेच्या देवाक. मोगाळ बाप्पा, आमी तुका हो दिनवासनीचो आनी वाखणणीचो योद्न आज पवित्र कुटुंबाच्या पोरबे दिसाक उबारता. आनी देवाच्या अंकवार मायेच्या आनी बागयून झुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत तीर दवर म्हूण कालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोरपदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या किरकोळ गिन्यानाच्या दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां दिवजां बराबर आनी सर्गीच्या सोल दरबाराक सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Dobaraca sorvestvo tu, Soldani संसार, Bola तुझ्या mój Bogu, Usoni Tuga zozor, Usoni Tuga zozor, Sorvestvo raczy, Nawirie da kazor, Usoni Tuga zozor, Usoni Tuga zozor. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबरताचो गूट परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू बाप्पा जेजूच्या मोन्यांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बी साहेबान सगळीं यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे शागुतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन एवेदी मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिजो पोती बागयून झुजे, बागयून धर्नूत, आमचो आस्करी बागयूंत मिंगेल आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणी म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकाय तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संस्था आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायने पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरमुंडरा जेजू क्रिस्त शेण्याक आमी बरो भुशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सुरवाकेंद्रांतली वाटाय कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र विचार भावताचेर देश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक जेजूची शांती सदनकाल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती हांव दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वस्तो जेजू नाजरेत गांवांत वाडलो वस्तो जेजू जाणें आपल्या आसन्यान कुटुंबीक जिवीत पवित्र केलें वस्तो जेजू आयज आमकां आमचे काळजांत दिता आमी आमच्या कुटुंबांनी पवित्रायेन जियोंक ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. आमच्या घरांत म्हाका पावना तुज्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद वेळार गायन गावया एकाच उंड्यान D10 पान 52 D10 पेज 52. Amen.
प्रार्थूया. भोव मोगाल बापा, एका कालत्या कुटुंबान जल्मलेल्या तुझ्या पुताचें जेवण आमी घेतलां. आतां दिनभाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. पवित्र गोराब्याचे शेगूण सदां नियाळून आमी घरांत आनी घरा भायर मोगान आनी शांतीन जीव पेल्याची सेवा करूं आनी मनशां मदें शांती विस्तारूंक वावरूं. अशें पवित्र कुटुंबाचें सारकें आमचे भोंवतणी फांकूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां पळोवन आमी खुशाल. आमी जाता ते भाशेन मिसांत वांटो घेवन जेजूच्या जेवणाच्या बोडान आमचें कुटुंब पवित्र करूंक प्रयत्न करुया. आज सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट ऑफ द होली फॅमिली म्हणटना तुमचे घोराब्यांनी आज हो दीस खुशालकायेन सारूंक देवाच्या सादारान बरिल्लो दीस तुमकां जावंक आमी मागता. हें मीस तुमचे पासत सगल्या ताळगांवचे फॅमिली पासत हांवें भेटयला. देवाचो आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर पडूंक आमची मागणी. नातालांच्या दिसाक आमचें कलेक्शन जाल्लें 1,20,000 1,20,000 आदार दितल्यांक आमचे दिनवास. SSVP संस्थे खातीर आमी तुमकां एनवेलॉप दिल्ली. तुमचें दान त्या एनवेलॉपांनी जालां 2 लाख रुपया. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. आज आतां मीस 9:15 आनी सांजे मीस 5:30. तशेंच 11 वरांचेर आज मीस आसा. SSVP वांगडी तांच्या सांगताक तांचे बरे देखणार बेनिफॅक्टर्स आनी ती आदार दितात ते गोराबे. ते उपरांत आमी सांगाती एक तांचे बरोबर जेवण करतले हांव. सोमारा दिसाक 28 निरपराधी बाळकांची परब. आमचे इगोजेन भुरग्यांक मीस 8:30 वाजता. उपकार मागता भुरग्यांक तुमी धाडूंक ह्या मिसाक. किरीत मीस आनी किरीत आशिर्वाद हे भुरग्यांचेर जातलो. 10 ते 15 वर्सां पर्यंत ह्या भुरग्यांनी वांटो घेवं येता. आवय बापाय लागीं मागता 10 to 15 years ह्या भुरग्यांनी दोतोरीच्या भुरग्यांनी ह्या मिसांत निरपराधी बाळकांचे परबेच्या मिसांत वांटो घेवन अखेरीत भुरग्यांचेर आशिर्वाद घेवचो. फाल्यांच्यान आमी आमच्या घरांनी आसलेल्या पिडेवंतांक कुमन्यां वाडटल्या. 28 वयतालें सांतिस्म गाली बोनये नोंद्रे आमाराल कार्दोज व्हडलेंबाट दुर्गावाडी आनी पोसलेबाट. तेगूय आमी पातकूर ब्रादर आनी हांव आमी कुमन्यां घेवन वेतल्या. 8:30 मीस जाले उपरांत 29 जिलालें पियालें नोमशींत पाद्रीबाट नागाडी केरांत माशेदालें मरोड युजन वाडो न्हयरालें मरोड आनी मार्टिन्स मरोड ह्या वाड्यांनी आशिल्ल्या गांवच्या जाणट्यांक. 29 ट्यूजडे आमचे सिनियर सिटीजन्स तशेंच गांवच्या जाणट्यांक आनी दुयेंतींक मीस आसा. जरूय हीं दुयेंती आसात तीं तांच्यांनी मिसाक येवं येता. देन दे कॅन कम ऑन 29 आनी मिसांत वांटो घेवन कुमन्यां घेवं येता. एनॉयंटींग घेवं येता. म्हणटच चतुरायदोची गांवचे सिनियर सिटीजन्स जाणट्यांक आनी दुयेंतींक मीस मंगळारा दीस 8:30 वाजता. तांचे लागीं हाडूं येता आपल्या आवय बापायक जाणट्यांक तांणी मोटरान घालून हाडची म्हूण मागता. तांकां आदार जाय ताणें आमच्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर तांकां फोन करून सांगचो. ते तुमकां हांगा हाडून पावयतले. 31 डिसेंबर वर्साचो निमाणो दीस. सकाळीं आमी 2 मिसां दवरल्यात. आर्गांची मीस. ह्या पिडेंत कोरोना व्हायरसांतूय देवान आमकां राखली आनी सांबाळली. आमचे वेली पिडा पयस कर आनी आमकां नव्या वर्सांत बरे भाशेन वांटो घेवंक आदार दी म्हूण आमी मागूंक हीं 2 मिसां 7:30 आनी 8:30 सगल्यांनी येवचें. इट्स ओपन फॉर ऑल. कोणाचीच नांवां घेवंक ना. तुमी टेम्परेचर पळोवन सॅनिटायज करून मास्क घालून मिसांत येवंक वांटो मागता. सांजे 11 ते 12 पवित्र ओर
आणि पवित्र ओरा उपरांत मोदयांनीर 9 वर्साचे मीस 12 वरांचेर 9 वर्सांचे मीस तुमी जाता तितल्यांनी 9 वर्सांक येवकार दिवंक मिसांत वांटो घेवचो. हांगा वयर आनीक भोंवतणी आमी कोदेलां घातलेलीं आसतलीं तातूंत वांटो घेवन बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवचो. तांचे लागीं येवंक जायना 9 वर्साची मिसां 6:30, 8, 9:15 इंग्लीश भाशेन 10:30 मीस संदेशकारांक आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर हांकां आनीक सांजे 5:30 मीस. 9 वर्सां दिसाक म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार पडटा. आमी जेजूच्या काळजाची भक्ती करता म्हणून जाता तितल्यांनी आमी 9 वर्साच्या दिसा मिसांत वांटो घेवंक वावचें. ते दिसाक सायबीणमांची परब देवा माता मदर ऑफ गॉड. येता त्या आयताराक तिसरेर आमचे गांवचो केवणे वाड्यांतलो फादर रोनाल्ड झेवियर वाज सालेजियन पाद्री आपले पयले मीस हांगा भेटयता. 8 वरांचेर सकाळचे मिसांत तो आपले पयले मीस करतलो हांगा आमच्या लोकांक. ताचे पयले मिसा दिसाक ताचे खातीर मागुया. सालेजियन पाद्री तो दोंबोस्काचो पाद्री तो वेता थंय ताणें आपलो बरो वावर करूंक मागतना आमी सगळीं जाता तितल्यांनी ताचे मिसांत वांटो घेवया. 9 वर्सां दिसाक आमचे कॅलेंडर आसतले पाद आग्नेलाचे तुमकां आमी ते वांटले. एक घराक एक कॅलेंडर व्हरचो फुंकटचो पयशे फारीक करचे न्हय. तुमी तुमच्या घरांत तो लावचो आनी पाद आग्नेलाक बेगीनूच आल्तराचो मान मेळूंक मागचें. जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश ऑफिसांत आसात जानेवारी फेब्रुवारी 2021 तुमी घेवचे म्हूण मागता. 9 वर्सांत जाता तितल्यांनी आमी उर्बेन आनी मोगान मिसांत वांटो घेवंक सदां दिसपटी 2 मिसां आमी दवरल्यात. पयले मीस सकाळीं 6:30 आनी दुसरे मीस सकाळीं 7:30. पयले मीस 6:30, दुसरे मीस 7:30. उपकार करून दिसपटी मिसांत वांटो घेवंक वावचें. 4 जानेवारीचे PPC जमात सांजे 6:30 वाजता सोशल डिस्टन्स दवरून ही जमात इगोर्जेन जातली. उपकार करून PPC वांगड्यांनी वांटो घेवचो. भाव भयणीनो, ह्या वर्साक भाग्यून जुजेबाजाचे नवें सांकवाडे आमकां वचूंक मेळचें ना. सगळें आमी ऑनलायन टेलिव्हिजनाचेर पळयतल्या. पूण जानेवारीचे 7वेर तान आमचे इगोर्जेंत आमी हें नवें करतले. तेच भोक्तीन तेच उर्बेन नोवेनाचे मीस सदां सकाळीं 7:30 वाजता जातले. 7:30 वाजता वाड्या वाड्यांनी मिसाची मांडावळ करूंक आमी घालतले. म्हणटच जानेवारीचे 7वेर तान भाग्यून जुजेबाजाचे परबेक आमी तयारी करतले. 16वेर जानेवारीचे ताची परब. फुडल्या आयताराक म्हणजे तिसरेर मिसाची मांडावळ करूंक वयतालें सांतिज्म पयलो 6:30, 8 गाली बोनयें दोंदरे, 9:15 आमाराल, सांजे 5:30 दुर्गाबाडी. ह्या वाड्यांतलीं भाव भयणां फकत मिसाची मांडावळ करूंक हेरांनी कोणाच्यानूय सांगाताक आयताराची मिसांत वांटो घेवं येता. सगल्यांक तुमकां आनीक एक पावट देवाच्या आशिर्वादान भरलेली पवित्र फामिलीची परब आमी आवडयता. उबी रावया. सर्वेश पाव तुमची सवे आसून पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार वेताना आमी दाव्यान उजव्यान वचुया. एक्झीट डोर सोगली आनी दुसऱ्या लोकांक 9:15 मिसाक येवंक आमी आदार दिवया. शेवटाचे गायन गावया. बोकड्या राखण्याचे गीत एज 4 पान 108 एज 4 पेज 108. Maru Samala,